पुराय भारतात सध्या काय कडेन पावस चडटा जाल्यार काय कडेन खर वतान लोकांचे जगणे कठीण जाला। गोंयांत तर सध्या वातावरणात बदल घडतूच आसा। मदींच दमट आसता जाल्यार मदींच खर वत। दनपारचे खर गरमेन लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। हे हवामान भलायकेक मात्तूय बरें न्हय। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर। भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळीन सगळ्यांक येवकार। गरमी वाडिल्ल्यान लोकांक जायती दुयेंसां लागू जावपाक शकता। हाका लागून भलायकेची जतनाय घेवप गरजेचें अशें भलायकी तज्ञांनी सांगलें। तांच्या म्हणण्या प्रमाण गरमेंत सगळ्यांत व्हडली समस्या म्हळ्यार डिहायड्रेशन जावन आसा। डिहायड्रेशन म्हळ्यार शरिरांत उदकाचो उणा। हाका लागून काळजाचे परिणाम जावपाक शकता, तशेंच काळजाचो आताक येवपाक शकता। गरमेक लागून जीव थकिल्ले वरी जाता, अशक्तपणा येता, तशेंच खुबश्या जाणांक गुळ येता। हे गरमे पासून कांय प्रमाणात स्वताक वाटावपाक कांय गजाली पाळच्यो पडटल्यो। भरपूर उदक पियात, दिसाक 3 लिटर तरी उदक पिवचें। घरांतल्यान भायर सरतना वांगडा उदकाची बाटली घेयात। तुमी खंयूय वचूं, दर 2 वरांनी उदक पियात। वतात गेले उपरांत तकली धांपात, तकलेक कॅप वा कपडो घालात। खर वताक लागून दोळे वाटोवपाक गॉगल घालात। कात वता पासून वाटोवपाक सनस्क्रीन वापरात। आंगाक सनस्क्रीन लायात। ज्या फळांनी उदकाचे प्रमाण भरपूर आसता तसली फळां खायात, जशे काळिंग, उसाचो रोस, लिंबू पाणी, तवशे खायात। रातभर जिरे उदकात फुगोवन सकाळी ते उदक पियेल्यार खूब थंड उरतली।